चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकाम मोतयां कार्यावळीक तुमकां समजतांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमच्या मदें असो एक कलाकार आसा. काही काळा आदीं ताणें तियात्र गाजयल्यात. तो एक बरो संगीतकार. ताणें जायतीं कांतारां गायल्यात, जायत्यो कार्यावळींनी तो वांटेकार जाता. ताणें कांतारां कंपोज केल्यात आनी आयज ह्या सुवातेर ताच्या लागच्यान आमी ताचो वावर थोडो वळखून घेवया. आयचे कार्यावळीचो आमचो मानेस्त मिलाग्रेस रॉड्रिगीस. मिलाग्रेस बाब, आयच्या कार्यावळींत येवकार. मिलाग्रेस बाब, ह्या कलेन तूं कसो मिसळ जालो? हांव धाकटोच आसतना, सारको ल्हान आसतना 12 वर्सां आसतना आमगेर म्हयन्याक एक पाटी सायबीण येताली, मिलाग सायबीण. आनी ते मिलाग सायबीण आमगेर येयली ते दिसाच म्हाका नांव पडलें मिलाग सायबीण. आनी ती आमगेर येता तेन्ना ती सायबीण पड कोणाय घरासून येता तेंगे कायदो आसलो की सायबीण रोजा करून हाडपाची. पूण आमगे पांय कांतोरीस्त व्हडलो शिंकलो कांतोरीस्त न्हू तो, पूण बरो कांता करपी. आनी तो सदां सांगतालो आमी कांता करून हाडया म्हणून. आनी आमी नेटान जात तितू फोर्स मारून कांता करताले. आनी ती मागीर रेका धाडटाली जेदोन हालसून इपाट तुका सायबीण बोना, तुका सायबीण करूं मेळपाना, कित्याक तुवें कांता करून हाडलें म्हणून. तें कांतार पळोवन तें जे पांय कोमेस केल्लें तें आमी सदांच म्हयन्या कांता करून हाडटाले. आनी तेजी आमकां उमेद जाली. आनी सगळे आमगे भाव आनी भयण्यो सगळे कांता करूं शिकले. आनी आयज पासून सगळे कांता करताय. कितलीं जाणां तुमी भाव भयणां? आमी दोग भाव, हांव आनी भाव आनी 3 भयण्यो. आमगे एक देवाक आनी एक पोवाक. एक भाव आहा तो पाद्री आनी एक हांव आनी 3 भयण्यो. आनी 3 भयण्यो टिचर म्हगेल्यो, 3 सिंगर्स. आतां ह्या कलेन म्हणजे पयलोच गांवांत जावपी तियात्रांत तो कसो भितर सरलो, कोणा उद्देशी? गांवांत जावपी तियात्र आग्नेल कारवार म्हणटात तो. आमी सदां फेस्ताक पेदादी फेस्त जातालें आनी सारकें फेस्त जातालें. एवरी इयर आमी सदां तियात्र करताले. तियात्र आर्टिस्टांगेर न्हू, आमच्या गांवच्या भुरग्यांगेर एकठांय करप. कोलांबी आहा ताका मायज पार्ट दिवप, मोडे आहा ताका आनी कसलो आयटम दिवप, मातशें बरें दिसत ताका एक हिरोईन करप. आनी सगळ्यांकूच पार्ट दिवन हो तियात्रां येसाय व्हरप. आदीं कितें जातालें, आतां येसाय कोण आपयली जायत जाल्यार एकलो येसाय माता आसतना एकलो कोणाक घेता आनी ती सायड वचून खबरो माता. आमगे येसायो तुका कितें डिस्ट्रिब्यूट दिले ते थिंगा येवन करताले. सगळे थिंगा चेन करताले आनी आपापलो हें करून तयार जाताले. तें आतां ना, तें आतां कोण एकलो घेता, आपणाक घेता आनी त्या हाटी आनी कोणाक वचून खबरो माता. तें खबरो पडून नासलें. एकलो आपल्यागे लिसो एजामी आसल्या भशेन आपल्याक घेवन करताले, शिकताले आनी बरें दिसतालें. कितल्यो सुमार रिहर्सली करताले तुमी? एटलिस्ट 5-6 तर माताले आनी इंडिपेंडंटली मातालीं. इंडिपेंडंट माताले आतां खंय आठी बसून आहाय, खंय आर घेवपाक खंय बसले थिंगा येसाय माताले. हांव आनी तूंच आमगेलो पाट आनी कोण मेळ्ळो जाल्यार तेकलो पाट मालो. आतां कितले सुमार तियात्र तूं नेसला? 8 सुमार तियात्र हांवें केले. 8 तियात्र डायरेक्शन हांवें केलां. डायरेक्शन? हय. आनी कोण बरयतालो? आनी मोस्टली बरोवपी आनी आतां फामाद जाल्लो हो कोण तो डॉमिनीक कारवाल, तेगे उरलेलें जिवीत आसा चालू आहा, तोय बरयतालो. आनी तेगे तीव आग्नेल कारवाल, तो एवरी इयर तो बरयतालो. चडशी तेगे बरोवप आनी मुगे बरोवप सॉंग्स आनी कांत. चडशें कांत आनी सॉंग्स आनी भुरग्यांक सगळें शिकोवपाचें काम मुगेलें. ते शिकोवन आहलें. ते कांतर शिकयताले, कांतरां हांव काडप आनी भुरग्यांक सगळें शिकोवप. जाणटेल्यांक तशें नेणटेलें. आनी जर तर सगळ्यांकूच चान्स दिवचे मेळना जाल्यार सगळे एकठांय गेले आनी मांद गेलो तितूंच.
तितून माने गेलो सगळ्यांक चान्स मेळना ओके सगळ्यांक जाणटेल्यांक चान्स मेळ्ळो नेट्यांक चान्स मेळ्ळो कांता करूंक जायना तोंड आवलीच्याकूच ताका चान्स मेळटो दिसती पडटा तिका सो ते हॅपी तेगे माय पाय सगळे हॅपी आमगे जेवण त्यात नचत म्हणून आतां तेन्ना जे तूं कांतारां बरयतालो खंयचो तरी तुका उगडास आसतलो एक 4 वळी हे उगड आसा आतां हेडाचो एक म्हाका उगड आसा एक धाकटोसो म्हूण दाखोव हय म्हण पोती तूं म्हज्या फुडाराचो रूप तोरनेस पिरायेर दिवन गेलो येंदूक तुज्या फाटल्यान भुरग्यांक कसलें दिवं सूख पूण केदींच मोरोंक दिवची ना पोस्तेली मारून तान आनी बूक त्या काळार तेन्ना तुज्या बरोबर न्हेसपी आनी दुसऱ्या खंयच्याय कलाकारांचो तुका उगडास आसा जाय ते इनास कारवाले आहा केरबीन कारवाले पाय एंड्रू कारवाले आहा दिसान दोमनीक कारवाल एंड्रू कारवाल इनास कारवाल आनी झेफिलीप झेपीटी आतां मुखेल आसता इंग्लीश थिंगा आनी इवन हें एनी क्वाद्रूस आमगे सजांती आमगे तियात्रां सकून आसताल्या आनी त्या तियात्रांत तेणें कांतार म्हणलें आपण तियात्रीस्ट जावपा सोदीत म्हणून वा तेन्ना ना धाकटे भुरगें आसना आनी खरेंच जालें आनी खरें तियात्रीस्ट जालें तें पयलीं एनी क्वाद्रूस आतां एनी क्वास्ट आहलो त्यात क्वाद्रूस जालें सो दोमनीक कारवाल मावरीस आहलो इनास कारवाल आहलो केजी आहलो पेद्रांतन आहलो सावम आहलो झेफिलीप आहलो झेपीटी आहलो ओलिंद आहलें आल्लीनाम आहलें सोफिया आहलें आंतोनेत आहलें गांवची सगळीं गांवची भायर कोण ना त्याच वेळार ते भुरगे तेज वाटेन शिकयताले आनी हिंदू दिपक सावंत हिंदू तेगे भयण भारती म्हूण ती सुद्दां हिंदू क्रिस्तांव म्हूण आसतना सगळ्यांक बरा तियात्र नाचपाक विशाल आदीं जे तियात्र जाताले ते तियात्र म्हणजे खरेंच गांवचो लोक एकठांय जावन ते तियात्र करताले हय म्हणजे अशें जोडपाचें मन ना ना जोडपाचें म्हणून ना आनी तिकेट दिसान दवरली जाल्या आतां समज तूं एक तियात्र 5 रुपया तिकेट आसतली 5 रुपया आमकां हुपोवपा त्रास पण आहले हुपोवचे त्रास पडले कित्याक तुगे चेडून तियात्र नाचता आनी तुमगे हेस्ता लोक येयलो आसता हय सो तुगे माय सगळे आपणागे सोयऱ्यांक घेवन आपणागे चेडून तियात्र नाचत म्हूण ते तिकेट काडून तियात्र येता सो तिकेट हुपोवपा आनी कांय ना सगळ्या आपले माय पयशे एकठांय करून रांद दिताले आमकां तिकेट आनी हिंगपाचें करपाचें कांय आसना कित्याक सगळ्यांक चान्स आहलो सगळे आपल्यागे आपल्यागे फॅमिलीक दाखोवचें येतालें तिकेट काडून तियात्र दाखोवचें येतालें आतां त्या काळार आयज जी बिजलेची वेवस्था आहा त्या काळार तशी आसली हय सायबा ते काळ म्हळ्यार आमगे एकलो पेट्रोमास घेवन भोंवतालो आनी पेट्रोमास तेजें नांव गोपीनाथ केरकार म्हूण तो बार्बेर प्रोफेशनल तो बाळो तियात्र हांव सांगील म्हणटच 5 पेट्रोमास तयार करतालो पेट्रोल घालून आनी ताका भाड्या सायकल आहली 2 सायकल गी लायता तो आनी हाटल्यान 2 सिटां बांदतालो आनी तो बाळ चलोवच्या सायकल चलोवच्या जायना पेट्रोल हेका लागून पेट्रोल मातसो आड करता तो चलोवन ते सायटी येतालो आनी खंय खंय जाय जाल्यार तुका एक जाल्लो मद स्टेजीर एक जाल्लो मद हेजो आमगे हे कॉरिडोरार जाल्लो एक तिकेट दिता थिंग एक जाल्लो आनी एक नासता थिंग जाल्लो 5 पेट्रोल मास तो हाडटालो 5 पावस जाल्यार पेट्रोल मास पालताले म्हणजे पेट्रोल आहा तेजे कोण लोक धांपडे मापडे कितें घालता फुडें अशें केन्ना तरी जालां एक तियात्र भरपूर पास येयलो सगळे पेट्रोल मास पालोले म्हणजे आत पेटयले लोकांक वचपाक लोक पयशे सोन गेलो एक पाट बंद केलो दुसरी दिसा 10 वरांचे आहा तो 6 वरांचेर दवरलो 6 वरांचेर पास येयलो 3 दीस देखून आमी तसोच स्टेज अशी दवरून 3 दिसान देखून त्यात आनी पत केला आनी लोक येतालो लोक खूब मेळ आहलो एनावन्समेंट केल्या पुरो एनावन्समेंट केल्यार लोक सगळे येतालो चोयच्याक आतां तेन्ना संगीत आयज आमकां ऑर्गन दिश्टी पडटा जावं जायत्यो गजाली दिश्टी पडटात तेन्ना संगीत कशें आसलें तेन्ना संगीत म्हळ्यार आतां आमगे म्युजिशन आहा ते एक ट्रम्पेट एक सॅक्सोफोन एकलो
कोण तो बेंजू आनी ड्रमर. बेंजू म्हणटा तो एक इन्स्ट्रुमेंट थंयसर आसतलो, ताका चामाचें हें आसता फ्रेम आनी दोला हाती भशेन, आनी तो सांतान म्हणटा तो इतू बरो आजोबी जेन्ना गिटाराची आनी गरज पण आसली तो दोनी गिटार आनी बेज एकलो करी तेजेर, आनी तो बरो उमेद दी ते हें करपाक. ओन्ली फॉर 4 म्युजिशियन, आनी 4 म्युजिशियन म्हळ्यार तोमास, उर्बान, सांतान आनी रिकार्ड हेच फूल टायम आयताले. एक आसता जाल्यार पुरो जालें तांकां. सगळ्या भुरग्यांक येयली, एक आसा माली रिकॉर्ड केलें, आनी मागीर कोणाक ते कांतार बरोयले. म्हाजे आनी गॅस्ट आर्टिस्ट मदीं कोण येताले तेंगेले कांतार बरोयली. मागीर आमी डायरेक्ट चिंता आसतना अरे बाबा तेगे आयज कांतारा तेकाय दिलो. मागीर ते लोक ताळी मारून आदी उश पुटाची नासली, कोणाक कसले कांतार म्हणून तो इसरोन गेलो देखून जाय जाल्यार एप्रिशिएट करता. कितले पण टाळी मारून तेका फ्यू फ्यू आतां भुरग्यांक सेला खंय जाताय फ्यू 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 सेला मान म्हणून ते पता पळयताले. तो एक पाट कांतार म्हणलें इसरोलो गेलो, आनीक पळयन आलो, आनीक येयलो, आनीक कांतार म्हणलो गेलो. मी येवन कोसाल सांगलो तो एक पाट कांतार म्हणलो गेलो, 2 लायन म्हणलो आनीक गेलो. पूण ते 5 फाट आपयलो. आतां त्या दिसा म्हणटा आपण बरो सिंगर म्हणून आपण 5 फाट आपयलो, ताका 5 फाट बरो सिंगर म्हणून आपयन हाडले. त्या कांतार म्हणूंक जाय म्हूण चान्स दिवपाक 5 फाट ताका आपयताले, जायना आसली. पूण तो येतालो आनी वयतालो. आतां आमी पळयतात की संगीतान तूं मिसळ आसा, जायते सुवातींनी इगोर्जेन तूं वाजयता, तूं लादिनी करता, जायतें. संगीत केन्ना शिकलो? संगीत शिकपाक हांव एक्चुली गव्हर्मेंट सर्वंट आनी म्हजो भाव पाद्री. आनी तो पाद्री म्हणटच तेगे डायरेक्टर फादर कमिशायर मायस कमिशायर म्हणटा तो डायरेक्टर आसलो म्युजीक स्कुलाचो आनी सिमनारीचोय. सो तेन्ना उतर गायलें बाबा आपणे भाव शिकपाक सोदिता, म्युजीक शिकपाक सोदिता, धाडले म्हणून लागलो. पयशे फारीक करना काय, एक म्युजीक स्कुलाक पयशे बरे पडटाले. म्हाका हांगा गेलो ना, इंटरव्यू घेवन यो म्हणलो तेगे भावाक. आनी गेल्या तेणें ओके म्हणलो तूं स्केल म्हूण म्हणलो लागलो. स्केल म्हणलें दो रे मी फा सोला सी दो. मागीर तेणें रे सकून बेस केलें, दो रे मी फा सोला सी दो जालें. मागीर रे हातीन दो धरपाचें वचपाचें, मागीर दो मी हातीन दो धरपाचें वचपाचें. सगळी स्केल तो एप्रिशिएट जालो म्हाका. म्हणजे म्युजीक नोड आसलो भुरगो सगळें फूल कांता कोता. दॅट्स व्हेरी गूड म्हणलो लागलो. यो फाल्यां यो. आनी प्लस म्हणलो लागलो तुका पण हितून घाता गोंयचो नाट कोयर पळय आहा तितून घात म्हणलो लागलो तूं. आनी यू विल बी द सेकंड सिंगर इन दॅट कोयर, बेज सिंगर. आनी तेन्ना मागीर कमेस केलें. आनी तो म्हाका शिकोवचें हांव पण दाखयत म्हणलो तुका. एका वाटेन हांव आमगे ऑफीस कामा करून थिंग वयतालो. म्हणलो तो म्हणलो तूं चोय म्हणलो लागलो. हांव पण तुका आर्ट दाखयता. आनी ह्या आर्ट सदां वयर आसता तर 10 हात म्हणलो सदांच दोसोल मिसोल हें करीत राव म्हणलो तूं. आनी उजो हात म्हळ्यार तो म्हणलो लागलो तुगे व्हंकल तोंड जें पड तूं उलयता तें म्हणलो उजो हात. तुगे तर उजो हातीन तर फास्ट देखून जाल जाय तुगे तोंड म्हणलो ताका दांपिता. तुगे सिंगींग तर गोटी आसत तुगे तोंड म्हणलो ताका दांपिता, दांपून उलयता. तो भिवपाक कांय गरज ना म्हणलो 10 हात म्हणलो तुगे गोट धर बीट आनी उजो हात म्हणलो तुगे चलयतलो. आनी तेणें म्हणलो तेची उतर जाली. आज पासून हांव म्हाका 10 हात आजून पासून चलता. जेवान बोलाक दिल म्हाका इवन स्टील टुडे हांव 10 हातीन रिकॉर्डेड बीट माना सगळे बीट म्हणजे हातीचे आजून लादीन वाजी तो हेजेरीच मोतेचे वाजी तो कितें वाजी तो हें बीट घालता. आतां ते भुरगीं म्हणटा म्हाका अरे बाबा तूं कितको हें कोता हें कितें कोता आमकां कोणा म्हणटा तें आमी ते 2 फिगरां कोता आमी तेन्ना हांव ताका सांगतालो बाबा दो मिसल दो आख्खे फूल कोड मार, हे सायडी फूल कोड मार, दुसऱ्या वाटेन चेंज जाता तेन्ना फूल कोड मार. यू गेट अ डिफरंट हें म्हूण ना ते भाशेन आमकां जायना म्हणटा ते तूं कोत्ते भाशेन आमगे स्टायल डिफरंट. पूण हाचे फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें. मिलाग्रेस बाब संगितान तूं जायतो जाणार एक मिस्त्री कसो वावुरता म्हणटच समज एक ल्हान भुरगें आसा आनी ताका संगिताची आवड आसा जाल्यार अशे सुवातेर समज ते म्हणटा की आपण ऑर्गन शिकता जाल्यार म्हणजे ताका धाकटेंच ऑर्गन दिवचें पडलें. ना 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 हें सारकें ना. जेन्ना म्युजीक इस्कलाक तुमचो धाकटे भुरग्याक जाय जाल्यार ताका सदां ऑर्गन ऑल इंस्ट्रुमेंट दिचो. ऑल इंस्ट्रुमेंट दिचो डेवलपमेंट ऑफ फिंगर्स. जायत जाणां म्हजे बोलयेन
जाणटे मनीस जे वायलीन लायताय ते म्हाका सांगताय अरे बाबा आपणा वायलीन ऑर्गन आजून दाखयता पूण आपण शिकपाक हुशार रे बाबा पूण आपणा ती बोट वायलीन आजून कोंगरी जालें म्हूण जेन्ना व्हड कोंगरी जालें आपणाक आतां बोट फूल नाय जेन्ना व्हड ऑर्गन जेन्ना घेयलो सो मुवमेंट ऑफ फिंगर्स थिंगसावन ओपन जाता आनी तूं धाकटी फिंगर आतां म्हाका समज तुवें धाकटो ऑर्गन दिलो जाय तूं धाकटो ऑर्गन फिंगरींग जाली सो एक्सपान्शन ऑफ फिंगर्स आनी एक्सपान्शन ऑफ तुगे हे मोड चेंज जाता आनी ताका सदांच भुरगो धाकटो आसतना शिकत तेन्ना बायाचो धाकटो घे आत मागीर तूं व्हड जाता मागीर व्हड घेयचो तशें करून न्हू तें धाकटे आसतनाच ताका व्हड इंस्ट्रुमेंट दिवपाचो म्हणजे धाकटे आसतना ताचो ग्रोथ जावपाक जाय धाकटे आसतना ताचो ग्रोथ जावपाक जाय मिलाग्रेस बाब तुवें आतांच म्हणलां की आपण गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो अजुनूय आसा नो रिटायर्ड रिटायर्ड 22 इयर्स जाली आफ्टर रिटायरमेंट स्टील आमी हांगा ओके तुजे मायचो तूं पूत म्हणटच मायक तूं भुरगोच आतां सद्याक कसलें काम करता आतां सद्याक म्युजीक वाजपाचें आतां इगोर्जी हांव वाजतालो फॉर द लास्ट 45 इयर्स आय प्ले टू द चर्च 45 इयर्स सकाळीं उठलो मिसाक गेलो मीस आयजिलें हांव घरा पावलो कितलो पावस पडो कितें जावं हांव बरो ना जालो बरो जालो पूण इगोर्जी वचोन तर एकदां वाजिलें हांव कितें बरो नासलो तें सगळें काबार जालें हांव सारको बरो जालो हें म्हगे आज पासून आहा हांव इगोर्जी गेलो इगोर्जी वाजिलें साबार मागणें केलें आनी हांव घरा येयलो हांव बरो जालो आजून आहा आजून तें हांव मानिता आनी मानिता आतां कितें जालें हांव आतां सद्या इगोर्जी वचना आनी इगोर्जी वचना म्हणल्यार जालां कितें कोवीड जाल्लें कोविडान तेन्ना हांव भोंवपा दिसता असो नासलो आमचे बरा कोविडा भितर सरले ते 9 जाण भितर सरले ते रातीचे आमी दोग जाण उरले देवा कृपेन हेर मोळी सगळीं कुरिदारां जमनी घाल्ली पूण तें देवाक एक निर्मण म्हाका फॉर्मल मान आनी पोता पयन हाडला आनी जायता अरे बाबा तुका तूं केस मरो ना हांवें म्हणलें म्हाका सांपेद्रेन दीस पडलो आनी म्हाका सांपेद्रेन सांगिल्लें तुजी गरज ना तुका जायत काम आहा हिंगा संवसारान करपाचें संवसारान जें काम पळय आहा तें कर आनी आपूण तेतून तूं यो तुगे वचपा जालें ना म्हणून सो आतां संवसारान आहा तें आतां हांव प्लॅनिंग करता सर्वे करता हावज कन्स्ट्रक्शन करता डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज करता म्युटेशन कन्वर्शन सगळें भायर थोडे अंडरस्टँडींग सेटलमेंट आज मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट ह्या वर्सांनी तूं सांगो तें एकदम बेस्ट लागून म्हाका कित्याक ह्या वर्सांनी जायते मनीस भाव घरांनी झगडटाय जूंय मुको जाता जूंय सेटलमेंट करून तांकां पार्टिशन करून तांकां समजिकाय दिवन जें करून जाता तें आज पासून कोता आनी आज पासून कोता आनी मुखार दिवंक कोतलो मुखार जायना दिवंक जाल्यार वचून तांकां तें सांगता कोविडा खबर सांगता अरे बाबा कोविडा तर इस्तान तर आमी तकलें हाड जायत जाल्यार हिंगान जियेवपा न्हू हिंगा रावपा न्हू आनी तूं देखून हिंगा रावपा न्हू म्हूण तें मागीर मातशें मान पोना घाताय बट तुमी झगडटाय कितें हाज्याकू कांय व्हरपा मेळना आनी कांय व्हरपा मेळना आनी कितें करूं मेळना जाता ते भशेन सेटलमेंट करून काबार करे एकले भाव तर चड पडला तें तुवें घेयलां तुका मागीर पायलें तें दी ताका काबार करे तिका घेवन कित्याक बसताय तुका देवान दिलो मरे दिलो हात दितले देशीन दिलो ताका तूं कितें हें जाता गरीब जाता दी ताका आयकताय कित्याक मातशें हांव मातशें जाड जालें ना आय एम 72 इयर्स ओल्ड धाकटो ना हांव ना भुरगो तुजें मायक तूं भुरगो म्हगे मायक हांव भुरगो आय एम 72 स्टील गोईंग आतां तुका सांगता तुका आतां देखून तूं म्हाका डॅन्सा पयलीं जायत जाल्यार फॉर बॉल्स डॅन्सींग आय कॅन चॅलेंज एनीबॉडी फॉर बॉल्स टँगो त्याच्या चड बॉल्स आनी टँगो हांव हाय स्टील वा 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 खरेंच मिलाग्रेस बाब तुवें म्हाका दिसता जायत्या काजरांक जावं अश्यो लादिनी जावं सावदी अशें जायतें कितें कितें केलां हांव जाणा ते भाशेन चडशीं सगळीं काजारां मोस्टली रायट फ्रॉम म्हाज्या वॉर्डांतून नुवें हांव MC नासता काजारूं जायनासलें म्हणून जाता आनी चडशीं ते तुका सावदी करपाचे कोण मेळनासले मनीस अरे बाबा तूं सावदी तुज कर काजारूं तुज कर
दोग जाण भावाले तीग जाण भावाले तिका काजार एकूय माटवांत घराको माटो घालून कोताले एकू माटवांत तीग जाण भावाक तिका काजार केलो MC टोस्ट मास्टर प्लस सावदी सांगूय तुवें मूड वा 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 तें सुद्दां म्हणला आनी ते जायते उगडास कोताय म्हाका क्विटा सवय लायता अरे बाबा तूं सगलें कॅसेटीचे दीस पड मरे तूं नासलो कॅसेटी ना नाचत तोय दीस पडटा आनी सावदी तोय दीस पड म्हणून म्हणटो फूल एन्जॉय जातालो फूल एन्जॉय आनी आमी गेल्या हिंग आनी वचप कितें हिंगसो MC समज हिंगा आहा खंय चिंचवण MC आहा कितें कोण वचपाचें सायकल घेवन वचपाचें सूट पोतये घालपाचें सायकल घेवन समथींग वचपाचें आनी मागीर सायकला घालून परत येवपाचें मोटर हाडली वा 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 आनी तेगे काजार तें जालें दनपर थिंगसो काजार करून सुवां पावलें रातीको 10 वरांचें आनी काजार हाल थिंगा गेले एका राती 3 दिकून बूक मेळ्ळें एक राती 3 दिकून काजार केलें नाचताले फूल टायम नाचताले नाचोन हॅपी म्हणजे हितून माजोड्डा सोन नुवें सोन मनोरा राया असो पावतालो हय नुवें मनोरा राया किरबट ही सगळी एरिया आम कोताले आनी समज खंय आयलें हें आहा काजरा लादी आहा हांव धाकटो असो आसतना म्हाका काजरा लादी वतालें आनी म्हाका चोयच्याक हांव 12 वर्सां आसतना कांता कोतालो आनी सेगून कांता कोतालो आनी इतू बरो कांतोरीस हाड म्हूण जाणटे जायत काजरा स्पेशल म्हाका चोयचे येताले धाकटो भुरगो धाकटो भुरगो कांता कोत म्हूण कितले येताले आनी मागीर आपणाक हाच्या दोश बशी मेट्टी देखून म्हाका हाडटाली येतूक म्हूण आनी तेन्ना दोश हाच्या खुशाल जाताले आतां तुका भुरग्यां तूं एक लादनी गेलो आनी तुका सुबेज दोशी सुबेज जावन ताका दिला आय डोंट घेनाय तुका पूण आनीक एक म्हाका दिसता की आतां नुवें म्हणजे ह्या वाठारांत आमी जेन्ना भोंवतात तेन्ना ते एक संगीतकार जावं एक जाणार मनीस येता तेन्ना ताका एक वेगळीच भाशेन रेस्पेद दितात तेन्नाय दिताले वय तेन्ना आमकां जेवण एक आमकां स्पेशली दुकरा मास खायनासले चडचो लोक दुकरा मास खायनासलो पूण लादी काड म्हणून ते कासो माताले वा कासो मास करून आनी कसली मिरवाचें कसलें मास करून आमकां स्पेशल जेवण हाडटाले लादीकारां जेवण स्पेशल सारकें ओडपण आतां म्हजी विनंती त्या लोकांगेर ज्या लोकांगेर तुवें तुजो वावर केला तांचे पासत खंयच्या एका कांताराच्यो 4 ओळी संतोष भोगता रे जिवाको उजवाड पेटला ह्या घोराको संतोषान काळच्याक दिसो आर्गां आमी दिवया देवाको पुरमळ जाजमीनचो मोगऱ्यांचो सदांच मोग आमी कुर्ताय तुमचो पुरमळ जाजमीनचो मोगऱ्यांचो तुमचो गोरावो सदांच फेलीज जावचो वा 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 कारण हे त्या काळा वेले ट्यून आजूय खंय तरी काळजाक घोस्टून वेतात आनी आयकोंक खूब बरें दिसता मिलाग्रेस बाब तुज्या बरोबर जावं तूं दुसऱ्यां बरोबर संगिताक वेतालो संगीत वाजयतालो म्हणटच तेंचो त्या काळा वेले थोडे तुजे बरोबर आसले तांचो उगडास आसीस कारवाल इनास कारवाल झेमारी कारवाल जोआ कारवाल आमी ग्रूप लांनी वचपाचो ग्रूप हिंग सुराले वचपाचे सगळे सायकलान वचपाचे बराबर 2-3 सायकल घेयल्यो आनी आमकां दोश बसयताय ती सायकलां हेका गायली लेंसां बांदिली आनी सायकलां बांदताले आनी आमी स्पेशली आनी आमी थिंग लांनी गेले म्हणटूच आनी कोण मिती जायनासलो आमी सारके स्पेशलिस्ट कांतोरी पूण टेलिसा बरोबर जायते फावटी तूं दिसतालो बरोबर चड टेलिसा बरोबर टेलिस माय फ्रेंड सारको वेरी क्लोज फ्रेंड तोय रोद्रिगीस हांव रोद्रिगीस पूण आमी वी आर नॉट रिलेटेड टू रोद्रिगीस अशें ना पूण तोय रोद्रिगीस हांव रोद्रिगीस पूण आमी सामके थिक गूड फ्रेंड आनी जेन्ना टेलिस मेस्त्री हाडलो तेन्ना हांव सकाळीं मिसा गेलो म्हणटूच टेनिस मागचो म्हणटा तो उठ्ठालो आनी केन्ना आपणाय वायलीन घेवन तो आयतालो हांव ऑर्गानाचेर बसतालो आनी तो आपणाय वायलीन आयतालो पूण केन्ना इगो हें करून आहली अरे ते कितें बसून दिलो आतां आहाय ते डिफरंट ते कितें बसून दिलो तूं मेस्त्री मरे तूं करपाचें तशें करून ना तो
तूं वच आपो तो पण बायल नाल ना जाल्यार आप सेगून कांता करी म्हजे बरोबर पूण तूं बस आनी तूं आज सगळे टायमाक हांव फर्स्ट मास मुगे मास यार म्हाका पण आहलें पयले मिसा 6 गेलो मीस केलें येयलें 6:30 मीस सद्दां फॉर द लास्ट 45 years आय हॅव प्लेड फॉर द फर्स्ट मास पास आसूं ना आसूं गेम आसूं कितें आसूं आय हॅव प्लेड. हय आमचो वेळ सोंपत येता तरी आसतना तुज्या वाड्यांत म्हणजे पेरेरा वाड्यांत तूं रावता आनी सायडीक लुईस वाड्यांत एक संगिताचें इस्कॉल आसा जें आयज गोंयभर गाजता. त्या इस्कॉलांत शिकपी ल्हान ल्हान भुरगीं माणकुलीं भुरगीं आसात तांचो वावर तुका कसो लागता. आतां फादर रामीर लुईस हेचें घर तें घर आपणागे घर थिंगा घरा कोण ना ते सद्दां लंडन आहाय फादर रामीर घेवन तो त्या वाटेन म्हापसा शिकयता घरा कोण ना पूण तें आपणागे घर भुरग्यांक भेटयलां भुरग्यांक म्युजीक आनी एकलो शिकोवपा येता थिंगा आनी इतले टिचर येताय हे इतले भुरगे येताय की सगळे भुरगे मामी ऑर्गन मोटरसायकल लायन 1 2 3 भुरगे घेवन येताय डे एंड नायट कितें एक वराची हाफ एन आवर टायमींग तेगेलो भरपूर भुरगे शिकले आनी भरपूर भुरगे तयार जाले. आय एम हॅपी सगळे कित्याक आप म्हाका इगोर्ज येवचें पडना कित्याक पादेर म्हणटा बरी कोताय न्हू रे आमी बरी कोताय कोण दी भुरग्यांक कोण दी हांव आहा तें फाटल्यान हांव आहा कोण दी. हय म्हणजे मदलो थोडो काळ सोडलो जाल्यार आतां परत नव्यान भुरगीं तयार जातात. हय भुरगीं तयार जाताय पूण थोड्यांक जाता की थोडे आजो शिकले पूण गिफ्ट देवान कांतारा दिलें ना सो बोथ थिंग्स शूड गो टुगेदर. आतां तूं जायतो म्युजिशियन जालें हांव आजतलो हांव आजिता हांव बरो आजित म्हूण तूं आजीर म्हणून तूं सिंगर जायना तूं आजून जाय मनीस येयले हांव मेस्त्री आजिता जाणा मुगे बड्डे हांव आजिता माय घरा कडेन मायांनी चेडून दोगांय एकठांय जावन आपणे बड्डे आजपा येयलें बड्डे आजपा येयलें तें आजिता तें सॉंग कांता करूं जायना माय कांता कोता आनी तें वचपाड कोता मागीर तूंच बस तूंच बरो कोतलो तें वायट जाता तें म्हणजे देवान सगळे गूण दिले नाय ओदा कांतराक गूण दिले ओदा आजपाक गूण दिले थोड्यांक सगळे गूण दिले. मिलाग्रेस बाब खूब बरें दिसलें कारण तुज्या काळजांतले थोडे भोव आवळे आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. खरें म्हटल्यार मिलाग्रेस रॉड्रिगीस हो मल्टी टॅलंटेड ताचे भितर आनिकूय समाजांत वावर करपाची समाजा पासत एक वेगळें कितें तरी करपाचें वेगळे बदल हाडपाची ही उमेद ताच्या काळजांत आजूय आसा. तसोच तो पर्यावरणा बरोबर खेळोन आयला तो ल्हानांतलो व्हड जाता आसतना ह्या समाजान ताका एक वेगळीच देख दिल्या आनी ती देख आयज पासून तो मानून घेता. मिलाग्रेस बाब आमच्या उल्याक पाळो दिवन तो आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलेक्टान चड आनीक चड देव बरें करूं. म्हणजे चड देव बरें करूं तुका जाय तूं बारान तुकाच थिंग घेतला हें काम प्रोड्यूस करपाक असोच सदांच वयर वच फाटीं रावं नाका देव तुका भलायकी दितलो आनी भलायकीन दवरतलो वयर चड सकाळ येनाका. इतल्यानूच मिलाग्रेस रॉड्रिगीसा सांगाताक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस.